सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सरुया, दोनया देवा वाखाणुया, आनंद आमचो दाखोवया. करुणातून कळप दोनिया, जिवितातून सोरू दोनिया. आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राशान करून पावय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो आमचे मदें सदांच आसतलो, त्या देवाची शांती आनी कुशालकाय तुमचेय सोबी आसूं. तुमचे सोबी आसूं. मोगाळ भावा भयणादो, रुजाय सायबिणीचे पोरबेक तयारेचो आज नवो आनी निमणो दीस आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय. ओस्तरेक मानान लेखून आनी समाजान तिका फावो तो जागो दिवन गोराब्याक मोगाचो संतोष. देवान म्हणलें, दादलो एकलो आसलो बरें न्हय, हांव ताका एक सांगातीन दितलो. तर दादल्याच्या हाडाचें हाड आनी ताच्याच मांसाचें मांस काडून देवान ओस्तोरेक रोचून हाडली. आपल्या सुंदरकायेक आनी गुणां वरवीं एक ओस्तोरी आपल्या सोर भोंवती खुशालकाय आनी संतोष निर्माण करता. तिका मानान लेखूंक, तिचो दोरसो तिका फावो करूंक आनी तिचेर जातोल्या अत्याचाराचेर आवाज उठावंक आमकां बापाची कृपा आनी बळ रुजाय सायबिणीच्या मजतीन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान बापा लागीं मागुया. बाबा बिडिनो, ओस्तोरेक मानान लेखूंक आनी समाजान तिका फावो तो जागो दिवंक गोराब्याक मोगाचो संतोष. ओस्तोरी जावन आसा एका गोराब्याचे खांबो म्हणल्यार जाता. आयज पेपरार आयलां एके ओस्तोरेच्या तिच्या बॉयफ्रेंडान लिव इन रिलेशनशीप रावतले 32 पीसीस केले. 32 आनीक घरान फ्रिजीन दवरले कातरून आनी एक भायर उडयलो. दिल्ली आयज असलें आक्रमण, अस्तोरेचेर अत्याचार जाल्ले आमकां दिसती पडटा. खरेपणी अस्तोरेनूय आपलें जिवीत फावो ते भाशेन सांबाळूंक, आपली मर्याद सांबाळूंक बेस बरी भाशेन आनी अस्तोरेकूय फावो तो मान दिवंक आमी ओवरतना जायते फावटी घडये आमी चुकल्या. अस्तोरेक वायट नदरेन पडोवंक त्या पासत बोगसणी मागून बरोबर म्हणया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारांतून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओम सोप्रात, ओम सोप्रात, ओम सो बुवड प्रात. हे पासत भाग्यवान सुदान सांकवार मारी सगल्या देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. मागुया. तुमच्या काळजान मागणी आसा तें देवा मुखार सायबिणी उद्देशीन दवरात.
सायबिणीच्या हातान घालात आनी सायबीण माय देवाच्या हातान बापाच्या हातान घालतली. तेच बरोबर आयज ह्या मिसान आल्बर्ट, स्टेफी आनी एरन मास्करिनस देवाक आर्गां दितात. तांचे बरोबर फ्रेडी अल्मेडा आनी सेसन रिबेलो आपलो वाडदीस समरमतात. तर तांचे बसत करीत भशेन आयज आमी मागणी करुया आनी आमच्या गांवांत जाका कोणाकूय अदीक आमच्या मागण्यांची गरज आसा तांचोय उगडास करून, परदेसान आसात ते आमच्या भाव भयणांचोय उगडास करून आनी साबार भाव भयणी आपलो भावार्थ ह्या गांवांत जियेतना खूब आडकडींक त्रासांक सांपडटात तेन्ना आनी अस्तरेचेरूय जें कितें आक्रमण जाता तें पयस करूंक आमी वावरूंक मागुया. जायतो लोकांनी आदार केला ह्या दिसांनी, तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागया. सकाळ फुडें उठून येवन सायबीण मायन आशिर्वाद घालूंक तांचेर. जायतो लोक आदार दीत आसा, उदार मनान जायतें केलां. देवा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्यांची भलायकी दी आनी बागयो नितयांक वार मारेचे विणवणेन जे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष बगूंक आमकां पावय. आमचे सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उर्विंत करो देव पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता, आमचे मदें रासवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. जुडिताच्या पुस्तका वेले वाचप. उजियान जुदिताक म्हणलें, म्हजे धुवे, संवसारांतल्या सगळ्या अस्तोऱ्यां भितर भोव वर्त्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी स्वर्ग आनी प्रितूम रचलोल्या देवाक वाखाणणी जावं. आमच्या दुस्मानाचो मुखेल्ल्याचें मस्तक कापूंक ताणेंच नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयल्लो विस्वास मनशाच्या मोतींतलो कदीच उबून वेचोना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदां उगडास हाडटलो. देव तुका सदां काल हो मान फावो करूं आनी सुबाम आशिर्वाद तुजेर घालूं, कित्याक आमचे रास चेपून माती खावंक पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलून आमचें गोरटान तुवें वाटायलें. तेन्ना पोरजेन व्हडल्या ताळ्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीज मोजें. जबाब. सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा काळीज मोजें. सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीज मोजें. म्हज्या देवा सोवें बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केल्ली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा काळीज मोजें. बोलिश्टांचें दोणू मोडलें, पूण असोक्तांचें बोल वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांचडी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा काळीज मोजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. खोणान देंवयता आनी थंय सोल्ली भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरेजकाय दिता. तोच दोनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा काळीज मोजें. गोरिबांक तो धुलींतलीं उखलता, दुर्बलांक तो शेणांतलें वयर काडटा.
कुवरा मोदें तांकां बसयता मानाचें आसोण तांकां नेमून दिता जबाब सर्वेस्परा सोबे मुरकोटा काळीस म्हजें उदकाराक सगळीं उबी रावया हालेलुया 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 आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान भयमांक तुका सोव्या त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदेच्या दोंगराच्या आसत्या एका शारांत धडवडून गेली आनी जाकार्यासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें ओस्तोऱ्या भितर तूं सोदय आनी सोदय तुजें कुशेचें फळ आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोरशी येवचें म्हणून खंयचें म्हाका फावो जालें तर पडे तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसत्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी तो देवान तुका सांगलां तें घडटलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता म्हज्या मोगाच्या इश्टानो तुवें आनी हांवें म्हज्या आनी तुज्या जिवितान वेगवेगळ्या जिविताच्या पावंड्यार एके ओस्तोरेक वेगवेगळे भाशेन पितारलेली म्हाका आनी तुका मेवता जावं बरे ओ वायट भाशेन देखून दर एक मनीस आपल्या जिविताची सुरवात ती शेवटाक एके ओस्तोरे वरवीं आपलें जिवीत रेवडायलेलें आसा आनी आयचोय विशय हेंच नियाळूंक आयचोय सेवादोर हेंच आमच्या जिवितान बाळगूंक आमकां आपयता ओस्तोरेक मानान लेखूंक आनी समाजान फावो तो जागो दिवंक गोराब्याक एक मोगाचो संतोश हाचो उगडास करता जेन्ना आमी पोरबेच्या उमऱ्यार आसाव हो नियाळ तुमचे फुड्यान दवरता कोण कोण हांगा बसलेलीं म्हणटलीं फादर हांव दादलो मरे हांव एक तरणाटो एक भुरगें मरे हो आयचो विशय हो आयचो नियाळ एके ओस्तोरेक सोंपता पूण तुजेंय जिवीत एके ओस्तोरे सोर भोंवती रेवडलेलें आसा मागीर ती जावं तुजी एक आवय गोरकान भयण सांगातीन ओ धूव ओ सून ओ सासमाय मनशाचें जिवीत सुरू जाता एके आवयतान जिविताची पयलीं उतरां सुरू कोत्ता एके आवयचेंच उतर घेवन गिन्यानाचो उजवाड घेताय इस्कॉलाच्या बागार ती शिकयतली एकूय एक ओस्तोरी तुज्या जिवितान सांगात दितली तिवूय तुका ओस्तोरी आनी तुज्या शेवटाच्या दिसांनी तुकाय सांगाताक आदार कोत्तेली तिवूय एक ओस्तोरी हो नियाळ फुडें व्हरतना एक खबर सांगता फायद्याक पडटली हो आयचो नियाळ म्हाका आनी तुका नियाळूंक थोडेच दीस जाले
इगोर्जेंत आसतना असोच सांजचो वेळार खेळोंक वेतलो म्हणून भायर सोदतालो आनी कोणूय तरी मनीस आयलो आनी म्हणलें फादर मातसो यो न्हू सोतेसांव लावंक जाय आनी सोतेसांव लावंक घरांत भितर सरलो तेन्ना हातूनार एक जाणटो मनीस आपल्या जिविताच्यो निमाण्यो घडयो जियेतालो आनी सोतेसांव लावून जेन्ना भायर सरलो तेन्ना त्या दादल्याची बायल आसली तिणें म्हणूंक लागली फादर मातसो बस न्हू कितेंय तरी उलोवंक जाय आनी मातसो गोद बसलो तेन्ना आपल्या जिविताची खबर तिणें सांगूंक लागली आनी सांगता सांगता म्हणोंक लागली कितलींच वर्सां जालीं फादर हो म्हजो घोव हे बेडीर आसा जायते पावटी फादर जायते कोश्ट आनी त्रास म्हाका पडटात जायते पावटी हांव निराशी जाता तरी आसतना मोगान म्हज्या घोवाची हांव सेवा कोत्ता फादर कित्याक दोन वस्तू ह्या म्हज्या घरकाराच्यो सदांच म्हाका बऱ्यो लागल्यो जाणाय फादर केन्नाय केन्नाय म्हज्या तोंडांतल्यान फाल्स उतर पडटालें केन्नाय केन्नाय हांव सुबेज उलयतालीं पूण म्हज्या घरकारान जावं सासूमाय लागीं जावं सासपाय लागीं उपरांत भुरग्यांक ओ सोयऱ्या ओ शेजाऱ्या लागीं केन्नाच म्हाका सोकलाक घालूंक ना सदांच म्हाका मानान लेखली आमी दोगांय एकामेका लागीं एकसुरी आसतना उजोत कोत्तालीं फादर पूण ह्या घरकारान दुसऱ्यांच्या उजी केन्नाच म्हाका सोकला घालूंक ना आनी दुसरी वस्त जाणाय फादर हांव घरांत केन्नाय केन्नाय सदांचोच वावर करूंक वाजेतालीं फादर केन्नाय केन्नाय दुयेंत पडटालीं फादर केन्नाय केन्नाय सदांच त्या भुरग्यांचे किरकिऱ्या सावन वाज येतालो फादर आनी म्हजो घोव रोखडोच म्हाका सजमोतालो म्हणटालो आगो मातशें राव आयज कांय करिनाका हांव कोत्तां तूं बस केन्ना केन्नाय म्हणटालो फादर चल रे गो आमी या पासयेक दोगांय सांगाताक केन्ना केन्नाय तियात्राक वतालो फादर सजमोतालो तो म्हाका अडकतालो आनी म्हजे सवें समजीकाय दाखयतलो दिगूनच फादर म्हजो घोव व्हड गिरेस्त न्हू पिवनाची बँकांत सर्वीस कोत्तालो फादर पूण आपल्या ह्या थोड्याशा दुडवांतल्यान घाराब्याक ताणें म्हाका मान आनी समजीकाय दिली दिगूनच ह्या म्हज्या घरकाराचो म्हाका चड मोग फादर देवान आनी थोडींच वर्सां सांगाताक तो दिलेली आनी बरें जावपी इश्टानो आसात मुमान ओस्तोरेक तुज्या आनी म्हज्या जिविताच्या सरभोंवती रेवोडलेक जावं ते आवयक जावं ते घरकानीक जावं ते भयणीक दुवेक आज हांवें आनी तुवें नियाळपाची गरज अशें तर आसलेलें कितलें बरें जातेलें आसलें जावं आमच्या खासगी जिवितान वो कसल्याय संबंदीक जिविताच्या पावंड्यार आयच्या वाचपांचेर इल्ली नदर मारुया आयचे पयलें वाचप जुडीत पुस्तकांतलें घेतलां ही एक विधवा वस्तोरी पळय आसिरियेच्या राजान आपल्या सेनापती हॉलोफुर्नास राजाक हाका धाडलेलो ह्या जुदेयेच्या लोकांचेर आक्रमण करूंक जायनाशिल्लें तांचे लागीं झुजूंक कित्याक धाकटीशी पर्ज आशिल्ली आनी ह्या राजाची सेनापती व्हडली फौज घेवन आयलेली आनी ही धाकटी पर्जा बेतुलियेची आमकां सरेंडर करिना देखून आमच्या हाताकाल येयना देखून ताणें सगल्यो वस्तू बंद केलेल्यो ह्या शारांतल्यो आनी असल्या वेळार थोड्या तांच्या दादल्यांनी थोड्या तांच्या फुडाऱ्यांनी चिंतलेलें सगलें समर्पण करूंक ह्या फौजे लागीं असल्या वेळार ही विधवा जुडीत नांवाची फुडें सरता धाडोसकाय घेता वेता ह्या झुजाऱ्याच्या टेंटान भितर सरता आनी ताचें शिसूच कापता आनी हें शीस घेवन दारवट्याच्या फुडें येता सगल्या फुडाऱ्यांक दादल्यांक एकठांय कोत्ता आनी म्हणटा आतां देवाक दिनवासात शिणपाचो वेळ देवाक काबार जालो आनी आतां आमी सगलीं शांतीन जिवन आक्रमण करूंक फुडें सरया ओस्तोरी
आपल्या जिवितांतल्यान काळजीदारपण घेता आनी जी पोरसां दुमाळो सोंसताली एके भाशेन निराशी जाल्ली हे पोरशेक बरोवांसो दिता. नात काय आमच्या घराब्यांत आमची आवय, नात काय आमच्या घराब्यांत आमची घोरकान, सून, धू वो सासमाय, एक वस्तोरी आपल्या खास्ती काळजीदारपणान तुजें आनी म्हजें जिवीत फुडें व्हरूंक ना काय. पूण हे वस्तोरेक हांवें मानान लेखला, तिका सोजमोला आज तुवें आनी हांवें नियाळपाची गरज. आयच्या शुभ वर्तमानान या दोग वस्तोऱ्यांची खबर मेवता. आंकवारपणानूच भुरगेपणानूच आंकवार मारेक देवाचें उतर आयकलेलें. सगळीच घुसपा गोंदोळाक सांपळिल्ली आमची आंकवार माय. पूण जेन्ना आपल्या भावार्थाची उचारणी कोत्ता, वय पवित्र आत्म्या वरवीं ह्या म्हज्या कुसव्यान रीग गेला म्हणून त्याच भावार्थान आपलें जिवीत देवाक समोर पडून भावार्थान गिरेस जाता. पूण गिरेस जालेलें हें जिवीत, मानून घेतलेलें हें जिवीत थंयच ती रावना, पूण आपले एलिझाबेथी मावशे भयणीक भेट करूंक वेता. नाजारेतावन जुदेयांत वेता. नावेले आनी मडगांवां इतलें न्हू तें, काणकोणां तें म्हापशां ओ पणजे इतलें. इतली वाट त्या वेळाची, दोंगुर्ल्याची, दोंगराची ती चलोन वेता. आपलोय भावार्थ मेवलोलो मान दुसऱ्याक शॅर करूंक, दुसऱ्या ताय वाटूंक ती फुडें आपल्या जिविताची पावलां मारता. आनी थंय आसा एलिझाबेथ, जाणटे पिरायेर घोर बेस जाल्या. दुसरी चिंतेली वायट, दुसरी म्हणटेली वायट, हाचें धोरण धरिना, पूण आपल्याच मेवलेल्या बरेपणान माय मारयेक वेंग मारता आनी भावार्थाची उचारणी एकामेका मदें जाता. असलीच भावार्थाची उचारणी आमच्या संबंदीक जिवितान एके ओस्तोरेच्या हांवें आनी तुवें जिवूंक आनी नियाळूंक आयचो सेवादोर हेंच आमकां करूंक आपयता. असो सगोट नियाळ करतना 3 संदेश तुमचे उटयेंत उडयता. मेवता, घेयात, उपकाराक पडटा, जिविताची चालीक लायात. आयच्या दिसाचो पयलो संदेश. माडाचें चुडीत बागोवलें म्हणून माड बागोवना. पांय बडयले म्हणून पांयां तोंडां खोलकूड पडोना. आनी कोश्टान दुकान फुडो केल्या शिवाय तुजो आनी म्हजो भावार्थ काळजीदारपण वाडोना. असलेंच काळजीदारपण जावं एके वस्तोरीन वो हेर मनशांनी आपल्या जिवितान आयलोल्या कोश्टान दुकान फुडो करून काळजीदारपण भावार्था वरवीं आपणावंक, आपलें जिवीत मानवलोलें आनी दुसऱ्यांचें जिवीत मानवलोलें कशें जीवंक हांवें आनी तुवें तजवीज करूंक जाय. देखून उगडा सुरात. कांटो कितलोय घोट ओ मजबूत जावं, कितलोय ल्हान ओ व्हड आसूं, सदांच फुलाच्या पोंदाकूच आसता, फुलाच्या वयर आसना. म्हजें आनी तुजेंय जिवीत हेंच. आमच्या जिविताच्या कोश्टांचो कांटो व्हड ओ मजबूत आसूं, ल्हान वो व्हड आसूं, तो सदांच आमच्या जिविताच्या कुशालकाये वोन सदांच सोकलाक आसता. हातूंतल्यानूच, कोश्टांतल्यानूच म्हजें आनी तुजें भावार्थ काळजीदारपण आनी जिवीत मानवलोलें करूंक हांवें आनी तुवें तजवीज करूंक जाय. देखूनच हांवें म्हणलां, माडाचें चुडीत बागोवलें म्हणून माड बागोवना. पांय बडयले म्हणून तुज्या पांयां तोंडां खोलकूड पडोना. आनी कोश्टान दुकान फुडो केल्या शिवाय तुजो आनी म्हजो भावार्थ वाडचो ना. हो आयच्या दिसाचो पयलो संदेश. आयच्या दिसाचो दुसरो संदेश. घराक धापणें घातल्या बगोर घराची सोबिताय येना. भाताक वारो दिल्या बगोर पोल उबो ना. आनी आमी मनशांनी एकामेका सवे मुनीसपणाचें पावल मारल्या बगोर तुजें आनी म्हजें भावपण वाडोना. तातूंतल्यानूच आमी दुसऱ्याक मानून घेता.
दुसऱ्याताय सोमचीकाय दाखयता त्या दादल्याची खबर सांगलेली. बेस्तोस जावंक ना, ताका सोजमूक ना आपले वस्तुरेक. प्रोसेस आसा. केन्ना केन्नाय गोळे चुकताले आशिल्लें, एकामेका लागीं ती भासाभास कोत्ताली. तातूंतल्यानूच एकामेकाक मान आनी सोमजीकाय ती दिवंक वावुरली. थोडेच दीस फाटीं इगोर्जेन आसलो तेन्ना ऑफिसान कोणी तरी घोव आनी बायल आनी तांची भुरगीं आयलीं आनी कसलेय तरी कामाक म्हणलें, बाबा रे मातशें राव, आनी कितें काम हा, मातसो राव. 5 मिनटां पासून जावंक नात. लागलीं. घोव आपल्या मोबायलार, बायल आपल्या मोबायलार, भुरगीं आपल्या. केन्ना सोमचीकाय मान आमी दिवंक पावतले? एकामेका लागीं भासाभास तर करिना, उलयना. कशें आमी दुसऱ्याक मनीसपणाची पावलां उखलूंक आमी जाणा जातली? हेकाच लागून हांवें म्हटलां, घराक धापणे घातल्या बगर घराची सोबिताय वाडना. भाताक वारो दिल्या बगर पोल उबो ना. आनी आमी मनशांनी एकामेकाक दुसऱ्याक मानवलोली कशी जेनाव तेन्नाच आमचें भावपण वाडना. आनी आयच्या दिसाचो निमाणो संदेश. उदकान देंवल्या शिवाय तूं पोवंक शकचो नाय. चाकल्या बगर जेवण तूं रूच हाडूंक पावचो नाय. आनी तुजें बरेंपण विस्तारल्या शिवाय तुज्या जिविताक मानवलोलो कसो तूं जिवोचो नाय. एक मनीस थोडेच दीस फाटीं मोटरान वेताना म्हणोंक लागलो, फादर कार जाणा रे तूं? शिंक रे. हांवें म्हणलें शिंकतलो रे बाबा, मातसो वेळ हा, राव. आनी म्हणटालो, जाणें फादर, केन्नाच न्हू 2 वस्तूंक रस्त्यार पातये नाका. हांवें म्हणलें कोणाक रे? ट्रॅफिक पुलिसांक. ना 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 फादर, आयक. रस्त्यार न्हू एक गाय येयली, एक मोस येयली न्हू, ती तेशी रावता. तूं तेक मार ना तूंय मोर. एक बोकडी येयली, एक दुकोर येयलो, रस्त्या वयल्यान नाच जाता, ही शेवता तेश धांवता. पूण एक कोंब येयली आनी एक ओस्तोर येयली न्हू, ते खबर आसना ती कित कोतो ती. तेकाय खबर आसना आनी तुकाय खबर आसना. मातसो हांसलो आनी म्हज्याच मनान म्हणोंक लागलो, कितलें सोत आमच्या जिवितान न्हू. म्हज्या आनी तुज्याय जिवितान जेन्ना आडकोडी येतात, कोश्ट येता, तेन्ना आमी घोट जाता, बेस्तीच धांवता, वो ते कोंबे भाशेन जाय तशी उबून येता. ओस्तोरी आनी ओस्तोरे सोर भोंवती एक जिवीत रेवडलेलें आसा. देखून आमची जाणटी म्हणटालीं, जे हात पायणे दोलयता तो संवसार चलयता. असलें काय? जेन्ना तुजें बरेंपण जिविताचें दुसऱ्याक वांटलोय, तुजें जिवीत मानवलोलें कशें जिवूंक आनी दुसऱ्या सवें मानवलोली कशी वागूंक हांव आनी तूं पावतलीं. देखूनच हांवें म्हणलां, उदकान देंवल्या शिवाय तूं पेंवोंक शकचो नाय. चाकल्या शिवाय तूं जेवणाची रूच तुका गोमची नाय. आनी तुजें बरेंपण विस्तारल्या शिवाय तुजें आनी म्हजें जिवीत मानवलोलें करूंक पावचो नाय. हेंच जाणा जावंक आनी नियाळूंक ह्या मिसा भेटीन आमकां आदार आनी कृपा मागुया. उबी रावया. एक उस्तोरी जेन्ना तिका फावो तो मान मेवता समाजान, सगळें बरेपणां दिसती पडटात. एक उस्तोरी दुसरे उस्तोरीक मान दिता, जायते पावटी जाता. एक उस्तोरी दुसरे उस्तोरीचो दुस्मान. एक उस्तोरी दुसरे उस्तोरीक सतायता. उस्तोऱ्यांनी आपलें मान, जरी उस्तोरीक फावो तें एक मौजेचोच खेळ कसो पडोवचे सुवातेर, लिंगाचो खेळ कसो पडोवचे सुवातेर उस्तोरेनूय बी आपली मर्याद सांबाळूंक, जावं न्हेसपा वाटेन जावं उलोवपा वाटेन, सगल्यांक आमकां दादल्यांक तशें उस्तोऱ्यांक देवाचो आदार ह्या वेळार सोदुया.
आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी सगळ्या यादनिकांनी जेजूची शिकोवण आपणावंक आनी आपल्या उतरां आनी कोरन्यां वरवीं जेजूचो उपकार ते पवित्र सोबेक जावंक तांकां देवा बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी ओस्तोऱ्यांक सुरक्षीत दवरतल्यो येवजण्यो निर्माण करूंक आनी तांच्या हक्का खातीर वावरूंक तांचे पासत बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. ओस्तोरेक तिची अस्मिताय आसा, तर आयच्या समाजांत ओस्तोरेक मेकलेपणान चलूंक दिवंक आनी तिका सुरक्षीतपणान आपलें काम करूंक मेळूंक सगल्यांनी तिका मानान आनी रेस्पेतान लेखूंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आयच्या ह्या नोवेनाच्या मिसाची मांडावळ सांबाळटल्या बाबा भयणांचेर रुजाई सायबीन मायन आपलो भरपूर आशिर्वाद घालो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. तुझे मागणी देवा मुखार दवर. दुनिया ह्या दिसांनी ह्या 9 दिसांनी कितलो लोक मिसाक आयला, नोवेनांनी वांटो घेतला. तांचेर आशिर्वाद घाल, तांचे मागणी आयक. जायते पाद्री तुजें उतर परगुटूंक आयले, तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. आनी जशें आमी मागलां एके वस्तुरीन जें मोल आमी आमच्या जिवितांत दादल्यांनी ओळखूंक आनी तिका फावो तो मान दिवंक, आनी दुसरे वस्तुरीक फावो तो मान दिवंक, मनान लेखूंक. बापा, हे म्हजे परचेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. कोणाची काळजां दुखवल्यान, कोणाची काळजां कश्टवतात तें तुका खबर आसा. ह्या वेळार सगल्यांची मागणी तुज्या म्हऱ्यांत उबारता. दुंपावरी ती मानून घे म्हण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गिताचवांक C30. सगळी म्हणया. संसार तुजो सायबा, आमची काळजां तुका सांग. केशी वोपून दिता तुका, आमची काळजां उबारता. तुज्या मोगात हांव येता, आमची काळजां उबारता. तुज्या मोगात हांव येता. उबी रावया. बलिदान आयज मोगान केल्लें बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सेवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान अंकवार मयेतान जल्म घेतना तिचें अंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं
आणि अशी आमची बेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओयोचे आमी करूंक फावो बापा सौर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्व खाली आनी सर्व ताय आमी तुका आयज सगल्या वस्तुऱ्यां पासत दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो रुजार सायबीण नितयांक वार मरेक आमी आयज नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगट्टाव आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्यांचे कृपेन ती आपल्याच एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो समी ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दरबार तुजी तर महिमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव Povit, povit, सगली dall'aranzo sorvesporto. Povit, 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 dall'aranzo sorvesporto. Sorgani संसार बोला तुझ्या वै बोवा Sorgani संसार बोला तुझ्या बोवा un sorgi tu caso soy solo es por navi et caso solo es por navi et caso un sorgi tu caso soy बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इन देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोनचो सुंगवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची तेच पुरीं जेवण जातूच ताणें कांस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समज घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कांस नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पातक्यांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समज मनशां पासत ते वार उठले हे म्हज्या उगडासाक करात Bawartatso gut porgotuya Somi
पुण्याची जेजू आम्ही लोकात आणि एकाच इतले येता इतले पावटी तू वैभवाने उसर आम्ही तुझे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही मुक्तीपणे उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो इश्वरबुणीची खास तुका समर्पिता. तुझी मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां हें भाग तुवें फाव केला हें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडन रगत शेवतल्या मास मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां सगल्यांक ह्या गांवांत आनी आमच्या वाड्यान एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वीमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. सगळे मेल्ल्यांचो उगडास करात. तांकां तुजे इश्टगुतीन मेल्ले समेस्तांक तुजे पडझोडीत मुखार मोडपडेंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे मिसा बेडेकाचेर आसात तांची सगळ्या गांवच्या उस्तुऱ्यांची उदीक करून जी कश्ट वतात तो जांकां त्रास खूब कश्ट पडटात उस्तुऱ्यांचो सांबाळ करूंक वावुरतात तांची बापा. परदेसान आसात तांची, ह्या गांवांत आसात तांची, बेकार आसात तांची, भुरगे बाळनात तांची, तुजे कडेन ह्या दिसांनी खतखत्यान मागतात तांची, दुयेंत आसात तांची, घरान पडोन आसात तांची, तांची सेवा करतात तांची, इलाज घेतात तांची, दोतोरांची, नर्सीची, ह्या सगल्यांची बापा तूं दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार बरे रुजाई सायबिणी देवाची माई सांगाती बागेवन जुजेतीचो पोती बागेवन दवरून दोता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर मान्यवन पाद आज्ञाला बरोबर फ्रांसीस शावेरा बरोबर सासनांच्या सुखान आमकां एक दीस तूं वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूं के व्हडले बाग आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे म्हणून बापाक कुला मारून म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरवेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सगल्यांच्या घरांनी सवस्काय, शांती, मोग, बोगसणे, बरी भलायकी सगल्यांक आमच्या फिरगोसकारांक तूं दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपांतकांतली सगळे तरेच्या भानपासांतली सुटय आनी सोर बेरांतींतली ऑक्सिडेंटांतली मारेकार दुयेंसांतली आनी आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजे सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण इजोमलेले तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तुमच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आमचे मदें राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमीन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचेय सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. जेजूच्या नांवान खुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटुले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटुले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटुले आमकां शांती दी. Ods do, Jiva Deo. This is the living God.
येवंड्यान जेजू आसा बावडताचे म्हाका दोळे दी दोनया तुका पळोवंक तुका बगूंक तुजेर सोत मानूंक येवंड्यान आसा म्हण भाग्यवंतांक तुवें नदर दिली मदर ट्रिजा फ्रांसीस शावियर मान्यवन पाद आग्नेलान येवंड्यान तुका पळयलो आमकांय ती नदर दी आयज तुका बेश्ट शेवंक न्हय आतांचेर जिबेचेर पूण खरेंच आयज तुका घेवंक फुडें सरतना खरें भावार्थान शेवंक तुमची वो देव म्हण मानून घेवंक ह्या जेजू घेतात तितली सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली गिताचो अंक D8 पेज 51 D8 पेज 51 Jesu mogaluda Hitlo moganistamto Amci sorshi Israd rauta Amka sabar solita Taci bogo Yerkonasa Sopot priti kotolo Aplo sanga amka dita Vanto devi mogacho Aplo sanga amka dita Vanto devi mogacho Kaklu tachi devi vorti गोडसाडीचो दर्यातो विची कन्या चिड्डून दोता आपल्याच रोगतान नाडयता बापाक दिता तांकां वोकून गुरपी नेस्तान देठयता आपलेच रोगमास Tanta kawo, tanchi lagi yeksata. Aplis rokmas, tanta kawo, tanchi lagi yeksata. Jesus omia sason tan bokutonya bangga saiba tusoluka tuka kota nomostra zatu amso sasna jidi zatu skavaru Nirmiyami Bogotuka Rupropagi Sargar Nirmiyami Bogotuka
रूप रूप बाकी स्वर्गार उबे राहूया. कोण म्हणले बापा बागयून तांकां मरे आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केलाय देखून आमी संतोश बरीच जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता ते सांकवार मायेची रुजाय सायबिणीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सरवंडाराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. या मी मागता तुझ्या पुथा जेजूचे नावी. बसूया. भाऊ भयणीनो, आयज नवो दीस आमी हो रितीर केलो आनी म्हाका दुबावना ह्या दिसांनी जायती देवाची कृपा आमचे मदें व्हांवत रावल्या आनी ज्या मनशान खरेपणी ही कृपा आपल्या भितर जिणेंत घेवंक जायतो तोकोस घेतला आनी जायते एके भाशेन भितरलें ओगेपण सांबाळलां जाल्यार त्या मनशाक जिरूल मेवतली आनी जिरूल मेवंक जाय. देखून देवाक तुमच्या बसत हांव आर्गां दितां वाकाणटां सगल्या लोकां बसत जे पयल्या दिसाक सान 7 तारखेर सान आयज पर्यंत नोवेनाच्या मिसांनी वांटो घेतला आनी जें तुमी कितें मागलां तें जिरूल देव तुमकां दितलोच. खतखत्यान मागलां. उरलेलो दीस फाल्यां मेरेन आमी अदीक त्याच मागण्यांच्याच मनान जरी बायली दुसरी तयारी आमी करतल्या जाल्यार त्याच मागण्यांच्या मनान आमी रावया. हांव खेरीत भशेन देन वाचूंक सोदता आयचें प्रवचन केल्लें आमच्या पाद्री भावाक. तो नाटो पाद्री भाव निकतोच ऑर्डेन जाला. सो फादर मायरन सद्याक तो आतां राशोल इगोर्जेन पातकूर कसो वावुरता. ताका बरेपण जावचें देवाच्या आत्म्यान भरलेलो तो पाद्री जावं आनी अदीक देवाचे कृपेन आनी बरेपणान ताणें देवाचें उतर परगडचें. जायते पाद्री आयल्यात तितलें सोंपें न्हय सक्काळ फुडें उठोन येवपाक हांगासर. देखून देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं आनी सगल्यांचो वावर सफोळ करूं म्हूण आमी मागत रावया. फाल्यां आमचे परबेचो दीस आनी हे परबेच्या दिसा निमतान मिसा एपोरी उगडास दवरचो. फाल्यां पयले मीस 5 वरांचेर, दुसरे मीस 6:15, तिसरे मीस 7:30, चौथे मीस 8:45 म्हणजे 9:15 आहा म्हळ्यार 8:45 आनी 5वें मीस 10 वरांचेर आनी मागीर 12 वरांचेर इंग्लिजींतल्यान 6वें मीस जातलें. इंग्लिजींतल्यान सगळ्या मिसांनी आमी भक्तीपणी मागुया आनी वांटोय घेवया आनी सगळी शिस्त जें कितें मांडून हाडलां तें आमी एके भाशेन सांबाळुया. जावं खंयचे वाटेन वचपाचें खंयचे वाटेन येवपाचें आमचे आरशे तुमकां दाखयतात ते वॉलंटियर्स दाखयतात ते भाशेन चलचें म्हण मागता. कालूच आमी इवॅल्युएशन करताले आनी आमकां आमचेच पाद्री भाव म्हाका म्हणटाले फादर लोक मातशे खडपट करता लोकां कडेन उजत करता वॉलंटियर्स आसात तांचे कडेन आनी नायलकार सुबेज भायलो लोक येता तो सुसेगाद दवरता वयता. नायलकार सगळे न्हय पूण थोडे आहात ते उपकार मागता तांकां कांय म्हणनाकात. म्हाका म्हणात प्रॉब्लेम ना म्हाका कितेंय म्हणल्यार उपकारतात तुमी पूण तांकां म्हणनाकात कित्याक ते आपकुशेन येतात. वॉलंटियर कशे येतात म्हणटच हांव रावता तुमी हे भाशेन एकामेकाक मान दितले म्हण आनी सगळी मांडावळ तुमी सांबाळटले आहात म्हण. कुमसाराक सदांच सांगत आयले 6:15 आनी ते 9 पर्यंत आनी सांजे 4:30 ते 5:30 पर्यंत. ब्लेसीड सॅक्रमेंटाक विजीट हे परतून आमी सांगता. तुई जेजू जिवो जेजू आसा. दॅर इज अ लिवींग गॉड. ओ जिवो जेजू आमचे मोदें आसा. काय बरें आमकां कितले भाग्य आमी देव आमचे मदें ह्या संस्कारान आसा. देखून भाऊ भयणीनो हो एक कल्चर जावन दी न्हूच नव्यानाच्याच दिसांनी पूण सदांच. काल हांव एक टॉक आयकतालो आनी तो पाद्री उलयता आसतना म्हणटा द लॉर्ड इज देर अमिड्स अस. आमी सोदून काडूंक ना. आमी कितलो टायम पिड्यार करता हांव मोबायलाचेर आनी हेर गोश्टीचेर. वरभर यो आनी बस जेजूच्या पांयांशी. लेट अस मेक इट अ लिवींग गॉड इज देर. ही इज अ लिवींग गॉड. आनी थंय पळय तुज्या जिवितान कितल्यो मिलाग्री जातल्यो.
This land be a land of miracles if all of us come and sit before the Lord. This land be a land of miracles. तर हें बघूंक आमी मागत रावया आनी जायत्यांक बरेपण आनी जायत्यांच्या घरांत सुसेग जायत्यांच्या घरांत शांती काळजाची मनाची आसूंक आमी मागत रावया. SSVPचे आमचे लॉटरी दडलेले आसात तशेंच आमचे पिलार सिस्टरींनी कांय आपले वस्तू विकूंक हाडल्यात तांचे उद्देशीं ती जायतो मिसांत वावर करतात आनी ह्या दिसांनी तुमी जायतें जावं खावपाक घेवन जावं दुसऱ्यांकूय आदार दिवन आनी फाल्यांच्याय दिसा जायतो कोणकोणें म्हाकाय सांगलां फादर आमचें कितें करता हांव आनी तुमी उदारपण दाखयलें देखून देव तुमचें सगळें उदार जावं हें म्हजें मागणें. जेन्ना तूं दुसऱ्या सगळें उदार जाता देव तुजें सगळें उदार जाता. उगडास दवरात सदांच. म्हणटच भाऊ भयणीनो हें तुमकां बरेंपण मेळूं मागता. आयजूय कॅन्टीन घातलेलें आसा. सॉरी आयज ना दिसता कॅन्टीन. म्हणटच भाऊ भयणीनो सगळ्यांनी तुमी केलां तितल्याकूय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनीक फाल्यांची मिसाची मांडवळ आनी बरे भशेन सोयरीं बिरीं दायरीं जायतीं येतलीं. नायलकारांचें हेस्त म्हळ्यार जायतीं येतात. हांवूय बी ल्हान आसतना येतालो आमच्या सोयऱ्यांक हांगा. म्हणटच सगळ्यांक हें खरेंच एक आनंदाचो दीस जावं. इस्कॉलाच्यो टिकेट्यो काडच्यो आनी इस्कॉलाकूय बी आदार दिवचो म्हण मागता. उबे रावया. तुजे दोळे दाम. जेजून अस्तुरेक मान दिलो. तुवें घरा वच अस्तुरेक मान दी. तूं अस्तुरी दुसऱ्या अस्तुरेक मान दी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्या आमच्या गांवच्या उस्तुऱ्यांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूच्या नांवान देवाचेंच बरेपण बघूंक तुमकां धाडटा. देवाची वडणूक. रुजाई सायबिणीक मागणी. ए भोव पवित्र आंकवारी भोव पवित्रित्वेन तुका सुरवातेकतान जेजूची आवय जावंक विचून काडली. तुका देव पूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही कुशालकाय आनी हो संतोश चोडूंक आनी वाडूंक सोदतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कर. ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. तुजे मागणी देवा मुखार दवर. सायबिणीक फुडें घाल. रुजाई सायबिणीक पडे आनी तुका सायबीण मागीर केन्नाच जाणची ना. ती आवय सगळें तुजें दूख उडकोता. ओस्तोरी ए देवाचे माये हे मोशे मावमान तुका गाब्रियाल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोललोले हे मोशे नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओत्रेकतां. हे संस्थेल्यांचे बुजवंडारे देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्या संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे खोडे कोतकोत्यान मागतां ज्या कोतकोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतलें. म्हजी खावती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलोले उपकार म्हाका मेळून दी. आमेन. बराबर म्हणया. नमान रे सर्वस्वचे कायसा उसरिया मनी तू सुदो आनी सुदो सापचीसो बागेंत मरे देवाचे माये आम बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. रुजाई सायबिणी तूं आमची राणी विसरना खातीर आमची मागणी कृपा दिया दुखानी रोडच्या आमची पातळी सोमेस्तानी विनोदी कर.
सोडच्या सोर्गीची देणी विनोदी कोण माये तुझ्या पोता लागी आम्ही सोडच्या सोर्गीची